गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यान पास काडिनासतना रेंव हाडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। राती उसरा अशा बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाता अशें पेडणेच्या वेवसायिकांनी दाखोवन दिला। हेर राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असो आरोप गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केला। हो पास खंय दिता तुमकां? हो कसलो पास? हो 100 रुपया मरे, 60 रुपया। ही कसली एंट्री? 60 रुपया। ही 60 रुपया आता कित्याक आरटीओक? हे कोणाक दिले पैसे? आरटीओ का? नास खंय रेंव हाडपाक रे? गोंयांत रेंव हाडपाक पास नाका तुमचे कडेन? मायन डिपार्टमेंटान तुमकां दिवंक नाका? तो खंय पास? काय ना, पास ना। विथआउट पासा शिवाय हाडटा रेंव? हा? पास आहे ना। पेडण्याची रेंव सुरू जायना मरे भाई। ते लोक रडटात ते पळय। ते देखो रेतीन येताना तुमच्याकडे पास नाही? हा? हॅलो, पास कुठं आहे? हा? पास सांग रे। पास आहे तुझ्याकडे? का काय प्रॉब्लेम असतो? हाँ? हाँ? हिंदी बोले सर, हिंदुस्तान। कहाँ से लाए रे वो सैंड? हाँ? देवली सर। कहाँ से? देवली सर। वो पास कहाँ है? पहिली म्हणजे जे आमचे स्थानिक असत रेवेकार, पारंपरिक धंदो त्यांचो, आणि आयज त्यांचे उपासमारीचो प्रश्न उद्भवला। आणि आयज जर महाराष्ट्रातली रेंव येवन जर गोंयान वयता ती इनलिगल जाल्यार गोंयान येवन ती लिगल जाता, हो एक मोठो प्रश्न आसा। दुसरी गजाल म्हणजे जे पयली गोंयान आमच्या जे पारंपरिक धंदेकार असत, आमचे रेतीकार असो, बाकी ट्रकवाले असो, हे जे असत ते पयली गोंयकारांच्यो चालू जावची, आमच्या गोंयान चालू जावची, आणि मागीर हे महाराष्ट्रातले येतात पळय जे महाराष्ट्रासून रेंव येता आणि ती रातची चलता, हे कडक खंय बंदोबस्त जावो की ही वाहतूक आहा ती बंद जावपाक जाय। प्रायोरिटीन आमच्या गोंयकारांची रेंव हा ही चालू जावपाक जाय आणि ही कठोर पावलां उचलूंक जाय। आमच्या स्थानिक आमदारा कडेन मागणी आसा, जे आमचे पारंपरिक जे धंदेकार आहे हेंच्या घेवन हो जो चलता, जे आमचे ट्रक एसोसिएशन आसा, रेती वाहतूक एसोसिएशन हा, हेंच्यांनी सुद्धा कडक पावलां उखलून ह्या शिमेचेर रावन आमच्या बाउंड्री ह्या पत्रा देवीच्या हे महाराष्ट्रातील अडवणूक जावपाक जाय आणि ही आमची कायदेशीर गोंयची रेंव ही चालू जावपाक जाय। देव बरें।